मुखार आणि आमकांय तुमचो आदार जावं हाका दिवपाक चड आनी चड तुका देव बरो करूं तुवें आमकां तुजो टायम दिलो म्हणून. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. सांगे पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या प्रकरणात न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा विशीं पाताळावची न्हय चुकीची म्हायती. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामतान प्रसार माध्यमाक केलां आव्हान. गोय काँग्रेसींतल्यान फुटून गेल्ल्या आमदाराक काँग्रेसीचे अध्यक्ष खर्गेन काडले उजरावन. पक्षांतले 10 गद्दार वैयक्तीक फायद्या खातीर गेले पक्षाचो सोडून हात. खर्गेचो सणसणीत आरोप. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेच्या गोय भोंवडेआदी काँग्रेसीच्या सुमार 108 बूथ लेव्हल एजंट्सांनी दिलो राजीनामो. खर्गेच्या भोंवडेविशीं फुडाऱ्याक दवरले काळखात, सांगता राजीनामो दिल्लो एजंट. थळाव्या शेतकाराकडल्यान भाजी विकत घेतना दरांचेर वाद घालचो न्हय. फावो ते मोल दिवच्या शेतकारांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां आव्हान. गोयच्या तियात्र परंपरेक मेळा व्हड मान. भारत सरकारान अमृत सांस्कृतीक दायजाच्या राष्ट्रीय वळेरेंत तियात्र शास्त्राचो 56वो घटक म्हूण केला आस्पाव. आनी म्हापशेच्या बस स्टँडा भायर ड्रेनेजीचें काम फक्त चल्लां. लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाक पयशांचो पुरायेन चल्ला इबाड. म्हापशेच्या लोकांचो सणसणीत आरोप. आता खबरो विस्तारान. दक्षिणेक काँग्रेसीची व्हड सभा जाली. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी भाजपाक लोकां मुखार बरेच उजरावन काडले. काँग्रेस परतून सत्तेर हाडपाचो आत्मविश्वास उक्तायतना खरगे हांणी पक्ष सोडून गेल्ल्या 10 आमदारांक गद्दार म्हणत स्वातंत्र्य संघर्ष, जाती, राजकारण आनी गोयच्या जमनीचो प्रश्न अशा साबार प्रश्नाचेर भाजपाचेर हल्लो केलो. What happened? Last time क्या हुआ? अरे हमारे लोग तो भारी बहुमत से जीते गोवा में, लेकिन भगोड़े लोग चंद लोग भाग गए और आज 12 मिनिस्टर में 10 मिनिस्टर कांग्रेस के हैं. कितने हैं? 10 है ना, क्या कम है? आउट ऑफ 12 मिनिस्टर्स 10 आर फ्रॉम कांग्रेस. ऑल दे आर भगोड़ेज, भागने वाले, जिनको स्वाभिमान नहीं है. गोवा के मोरालिटी को, गोवा के स्वाभिमान को धक्का देने वाले लोग, ये गद्दार लोग भाग के गए. ये गद्दारों को वोट मत दो. अगर तुम वोट देंगे तुम भी गद्दार बनोगे. आप गोवा का रक्षण करना चाहते ना, करना चाहते ना, तब कांग्रेस को आगे लाओ. दिल्ली से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से आके यहाँ पर जमीन खरीद रहे. क्या वो आपके भलाई के लिए खरीद रहे? मजा करने के लिए. ये मजा करने वालों को भगाओ. जब तक आप ये मजा करने वाले, जो लूटने वाले आपके पास आते हैं, तो उनको बोलो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने वाले कोई लोग नहीं है, तुम मजा करने के लिए आते हो. और कैसा जमीन बेचते हैं आड़े टेढ़े. और इतनी करप्ट गवर्नमेंट मैं कहीं नहीं देखा. मेरा गाड़ी क्या है, चलती है इसलिए कि मेरी इंजन अच्छी है, और मेरे इंजन में मैं अच्छा पेट्रोल डालता हूं. E20 का नहीं है. कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश की आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश की आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम. हम देशभक्त नहीं है. ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया. अरे एंटी इंडिया तो तुम है.
एंटी रिलीजन तुम है। सावंत ये लोग पहले बोलते थे भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली से ऑर्डर लेती है। तुम कहां से ले रहे हो? बम्बई से ले रहे। तुम भी दिल्ली के ऑर्डर वाले ही हो, और वो भी ऐसे हो कि हमारे लोगों को चोरी से उठा उठा कर लेकर जाकर सरकार बनाए। अगर मैं ये कहा तो कोई बुरा नहीं मानना, मेरे को क्षमा कीजिए, ये चोरों की सरकार है। ये लोग कुछ नहीं, सब देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग एक होकर बूथ वाइज काम करो। ये मेरी टोपी है, ये सफेद टोपी है। सफेद टोपी, इसका कलर बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी टोपी तो काली टोपी है आरएसएस की। आरएसएस के काली टोपी को कभी बदल सकते आप? क्यों नहीं बदलते? उसको जलाना ही पड़ता है। सफेद बनाना पड़े तो उसको, काले को सफेद बनाना है तो जलाना पड़ता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, यहाँ के फॉरेस्ट को बचाना है, और यहाँ के हमारे बच्चों को, नौजवान लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से निकाल के एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। इन्फ्लेशन कम करना चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद करना चाहिए। और नशे की चीजें, क्योंकि ये भी नशे में ही है ना, बीजेपी वाले हमेशा नशे में ही रहते हैं। हमको हुकूमत मिला, हम जो कुछ है वो कर सकते हैं, तो ये नशे में है। इनकी नशे उसी वक्त उतरेगी जब ये आप सभी लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे, बूथवाइज जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर एक आदमी के पास जाएंगे, उस वक्त इनकी नशा उतरेगी। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या गोय भोवडे आदींच काँग्रेसीच्या सुमार 108 बूथ लेवल एजंट्सांनी राजीनामो दिलो। तशेंच आनीक कांय बीएलए नाखुश आसात आनी राजीनामो दिवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। मजगतीं खरगे हांच्या गोय भोवडे विशीं फुडाऱ्याक काळखात दवरले, विश्वासात घेतले ना, तशेंच बसके विशीं आमकां कळयलें ना अशें राजीनामो दिल्लो बूथ लेवल एजंट एशली पिनो सांगता। ऐकात। कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 19 वालपोय। आयज आमी एज अ बीएलए आसले आमी एक मत घेवन आनी फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय हॅव रिजाइन्ड एज अ बीएलए फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी। So there are many reasons, like, see, now I don't think so this Congress party is like interested in coming in power and forming government in coming 2027 assembly elections, the way things are going. And the second thing is, like, we have been not taken in any confidence. There is no Congress leader. I don't know. Now I have been working for Congress for so many years in Walpoi constituency, but right now I don't know whether who is the leader of Congress in Walpoi constituency. And nobody has told us that even the Kharge is coming, Kharge sir, the president is coming today. Means at least they should take the party, the BLA into the confidence. They have not informed us anything about that. आयची मिटिंगूच बीएलए खातीर आशिल्ली, सो तुमकां कांयच इन्विटेशन वचोंक ना? आमकां कांयच इन्विटेशन बाबा ना। आनी म्हाका तरी हांव आतां इतले हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आनी इतले 2-2.5 वर्सां वयर काम केलें एज अ बीएलए म्हणून आमकां, पूण कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना आनी आमकां कोणेच खंयचोच लिडरान आमकां सांगूंक ना बाबा अमको मनीस येता आयज तुमकां आपयला कितें। आतां आमकां कांय खबर ना, फकत कितें थिंगासर कोणाक आपोवन कितें दुसऱ्यांकूय आपयला काय बेश्टी गर्दी करून ताका दाखोवंक जाय म्हणून थिंगा वयल्यार तें आमी नको। टोटल वालपयचे 10 जाण आसलेले, ते ऑल 10 हॅव रिजायन आयिल्ले। 10 बूथ बीएलए आशिल्ले, 10चे 10 रिजायन पार्टीनसून रिजायन आमी दिवंक ना, पार्टीनसून आमी रिजायन दिवंक ना। वी आर लायक अ लॉयल काँग्रेसमॅन, but right now the things which are going are very disappointing us, the way things are going in the Congress party, and nobody कितें अरे बाबा कोण काम करता तांकां तरी तुमी रिस्पेक्ट दिया न्ही, कांय खबर ना। जितले जाणांनी आतां रिजायन दिला तांकां कोणाकूच इन्वायट नासलो आयच्या बीएलए मिटिंगे खातीर? इन्वायट नासलो ना, इन्वायट नासलो।
आधुनिक तंत्रज्ञानाची गोंयांतल्या शेतकारांक आदार दीत भाजीपालो आनी फुलांच्या शेतीक नवी दिका दिवपा खातीर सरकारान व्हड फुडाकार घेतला. फोंडेच्या कोड्डार सरकारी शेतकी शेतात 12 कोटी रुपया खर्च करून भाजीपालो आनी फुलां खातीर भारत इस्रायल सेंटर ऑफ एक्सिलन्स स्थापन केला. ह्या केंद्रांतल्यान गोंयच्या शेतकारांक दर्जेदार रोपयो मेळटल्यो आनी उत्पादनाचो दर्जो आनी उत्पादकता वाडोवपाचेर भर दितले. मजगतीं थळाव्या शेतकारां कडल्यान भाजी विकत घेतना दरांचेर वाद घालचे न्हय तर तांकां फावो तो मोल दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. कोडार हांगासर इंडो इस्रायल सेंटर हे एस्टाब्लिश करून फाटले 1 वर्स कंप्लीट जालें आनी आतांच तुमी व्हिडिओचेर कशा पद्दतीन इंडो इस्रायल सेंटर कोडार हे चलता हे तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलें. ही टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इट इज एप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया खर्च करून आमी कोडार हांगासर ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश केल्या. ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश करण्या फाटीमागचो उद्देश कितें तर आमच्या गोंयकार भाव भयणीक जे शेतकार आपले शेत लावपाक सोदता, गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, तांकां क्वॉलिटी सिडलिंग्स मेळप म्हणजे क्वॉलिटी रोंपे मेळप हें गरजेचें आसा. जो पर्यंत क्वॉलिटी रोंपे मेळचे ना तो पर्यंत प्रोडक्शन बरें जावचें ना. तो पर्यंत शेतकार नाल्यार खंयच्या तरी एखाद्या नर्सरींतल्यान 4 रोंपे घेतले, लोयले आनी तो येता आसतना खंय तरी आमच्या सायडीत आसलेल्या स्टेटींतल्यान ते घेवन येता. रोगराई असलेले रोपे अजूनही स्टेटीत एंटर जाता आणि ती रोगराई अजूनही बी आमच्या स्टेटीत पसरता. आमी बार्गनिंग कित्याचेर करता खबर आहा? खाता त्या गोष्टीचेर बार्गनिंग करता. आमी कधी आमकां जर एखाद्या म्हणजे मुद्दाम हांव सांगता, शेतकऱ्यान जर सांगलें 20 रुपया तिका 10 रुपयान दिना काय विचारता आमी तिची क्वॉलिटी खंयची ती खंयच्यान हाडल्या हें कोण विचारनात. ओके. आनी बऱ्या शोरुमान वता आनी तेणी थंयसर जर 400 म्हणजे तेणी जर 4000चो लेबल लायिल्लो आसत, 4000 रुपया पे करता आनी तो शर्ट घेता आनी येता घरा. आमी जे खाता ताच्या खातीर आमी 4 फावटी बार्गनिंग करता. तेजो ब्रँड आमी पळयना. आमी शर्ट आनी पॅन्ट आनी साडी आनी हे घालता तेजो आमी ब्रँड पळयता आनी ती कितली म्हारग आहा पळय न्हू ती घालूनय आमकां बरें दिसता. ओके. बट आमी घेता ते कितले क्वॉलिटीचे आसतले आनी ताच्या खातीर कितले पयशे दिवपाक जाय हाजो कोण विचार करिना. म्हणून म्हाजें तर म्हणणें आहा की गोवा फ्रेश ह्या प्रॉडक्टाच्या अंतर्गत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणटा की QR कोडिंगूय आसपाक जाय. ते खंय पिकता ते शेतकरी कोण हें कळपाक जाय. म्हणजे तेजी क्वॉलिटी कळ्ळ्या उपरांतूच ते आमी खावपाक जाय. आनी ते जेन्ना आमी सुरवात करतले तेन्नाच आमकां हे जे गोंयांत आत्तां येवपी सगळे डिजीज जे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता ते लॉंग रन कमी जावपाक लागता. गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचेर अभिमान आनी इतिहासीक मान्यताय मेळ्ळा. भारत सरकाराच्या अमृत सांस्कृतीक दायजाच्या राष्ट्रीय वळेरेंत गोंयचो लोकप्रिय पारंपारीक तियात्र हो 56वो घटक म्हूण आस्पावला. केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाची ही मान्यताय गोंयचे तियात्र परंपरेची राखण आनी प्रचाराक व्हड चालना दितली. गोंयच्या तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोसान ह्या इतिहासीक मान्यतायेक येवकार दिलो आनी गोंयच्या लोकां खातीर ही अभिमानाची गजाल अशेंय सांगलें. जायती 2-3 वर्सां जाली ट्राय कोत्ता जायते स्टेट यो पूण आमचो एक कॉरियो वो एक कांयच मिस्टेक नासतना कसले आमकां ताणे डॉक्युमेंट्स परत मागनासतना फर्स्ट टाइम जे सरान धाडले ते एकूच मिटिंगेन ताणे पास करून आमकां हो 56 एलिमेंट कसो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेजांत आमकां ताबो दिलो नॅशनल इन्व्हेंटरी. सो ही एक कुशालकायेची खबर. दुसरे जे सबमिट करतात तांकां 2-3 क्वारी असतात पूण आमचो एकूच फावटीन तो जाला. ही एक कुशालकायेची खबर. आनी आतां आमकां दारां उक्ती जाल्यात युनेस्कोन वचपाची. जशे परेन CMन आमचे इंडिपेंडन्स डेयाक ताणें सगळें तुमकां भाशणांत सांगलां. तियात्राचेर जायते उलयला आनी जायते ताणें सांगलां. ताणें तुमकां सांगलां की आपूण तियात्र अकादमी कडेन मागिल्लें व तुमी प्रोसेस जाता तितलो बेगीन करात. आनी हे इन्व्हेंटरींत आतां तो आमचो नॅशनल इन्व्हेंटरींत रेकॉग्नायज जाला आनी आतां ताणेंय सांगलां युनेस्कोचें दार उगडलां म्हणून. सो आतां फुडलो प्रोसेस आमी आमच्या सरकाराक घेवन आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर आनी आमच्या फूल टॅगाचे आनी जितले तियात्रीज गोंयांत आसात भायल्या देशांनी आसात आनी इंडियेंतूय आसात तांकां सगळ्यांचे आमकां सपोर्ट जाय पडटलो पेपरवर्काक आनी आमकांय सरकाराचो सपोर्ट जाय पडटलो जसो सरकार आमकां
प्रिपेअर करून आमी हाडचे पडटले आनी ह्या मार्गान आमी ऑलरेडी डायरेक्टरा लागीं उलयल्ले आसा. म्हापशेच्या बस स्टँडार सध्या प्रश्नांनी रेवाडो घाला. बस स्टँडा भितरूय प्रश्न आणि बस स्टँडाच्या भायर लेगीत तीच गत. बस स्टँडा भायर सध्या ड्रेनेजीचें काम चल्लां खरें, पूण लोकांनी ह्या कामाक पुरायेन बोल्सां भरपाचो वावर अशें म्हणलां. लोकसंख्या वाडल्या तश्यो सोयी वाडपाक जाय, पूण हांगा परते चल्ला. ड्रेनेजूच ल्हान जाल्या. म्हापशेच्या बस स्टँडाची उदरगत न्हय तर अवतिकाय जायत चल्ल्या. पावसान ड्रेनेज नितळ करतात कित्याक? पावसांत फक्त लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या अशें म्हणत म्हापशेकारांनी सध्याच्या आमदाराच्या नांवान बोटां मोडल्या. सध्या जे म्हापसा बस स्टँडार जे एंट्रन्स एक्झिट आणि एंट्रन्सीचेर जे सध्या कळयेचें काम चालू आसा हेका तूं कशें कितें पळयता? ती आमकां 5 वर्सां पयलीं आमदारान सांगलेलें जेन्ना तो सो कॉल्ड इंटरनॅशनल लेवलचो GSIDCन एक बस स्टँड बांदून आमकां इंटर स्टेट बस स्टँड बांदला पळय फुडें, की हो प्रोजेक्ट वांगडा करून एक स्टेट ऑफ दी आर्ट बस स्टँड आनी तशेंच फॅसिलिटी जितून टॉयलेट आसतली सगळे. आतां आमी ह्या 5 वर्सांनी पळयलां की ते बस स्टँड इनफॅक्ट तेजी परिस्थिती खराब जायत चल्ल्या आनी तशेंच तेंच्यांनी आतां हे एक टॉयलेट रिपेर केलें मदीं आनी आतां एंट्री आनी एक्झीट रिपेर करता, ट्रेन हे करता. म्हाका विचारूंक जाय आमदाराक पयलीं की बस स्टँड सांकळे, पेडण्या, आसनोड्या, सावथ गोवा तुमी कुंकळे पासून गेल्यार सगळी कडेन बस स्टँड 10 वर्सां पयलीं अपग्रेड जावन कंप्लीट जाली कामां. आमचो आमदार म्हणटा की फावंडेशन घटना तोपर्यंत तो इनॉग्रेशन करूंक शकना, पेंट मारूंक शकना वयर. ते फावंडेशन तेजें केन्नाच सोंपचें ना. आनीक 10 वर्सां जाल्यारूय म्हाका दिसता आमची कामां अशीच उरतली. जशे बाकीचे आमचे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट आसा तशे हे म्हाका दिसता आमी ह्याच बस स्टँडार आनीक 20 वर्सां आमच्या भुरग्यांनी पासून ह्याच बस स्टँडार वचत रावता. सो म्हाका दिसता तो सिरियस ना आनी कितें प्रोजेक्ट्स घेता हातीन ते कंप्लीट करपाची तेजी कॅपेसिटी ना. सो 5 वर्सां जर ताका एक बस स्टँड लास्ट टायम तो बस स्टँड जो बांदला तो घाईन 3-4 म्हयन्यांनी कंप्लीट केल्लो बस स्टँड. तेजी परिस्थिती तेणी वचून पळोवची आनी सारकें कितें आसा ते प्रोजेक्ट हातीन घेवंक जाय जाल्यार घेवचो. मल्टी लेवल पार्किंगाची अत्यंत गरज आसा म्हापशान आनी आमी ODPन पळयलां की ही फूल एरिया आतां 300% चेंज केल्या, 300% FAR वाडयला. कित्याक वाडयल्या, कोणा खातीर? आमी लास्ट टायम ऑब्जेक्शन काडलेले ODP जेन्ना भायर येयलो. काम तेणे कंप्लीट करचें. तुमी ती RTOचे ऑफिस आनी हेजे बिल्डिंगेची परिस्थिती पयली, बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळीं म्हापशान कोलॅप्स जायत येयल्या. तशें हे थोड्या दिसांनी कोलॅप्स जातले आनी न्यू मागीर आमची कमर्शियल बिल्डींग आसा ती काडून तुमी हांकां दिता आनी लोकांक फॅसिलिटी कंप्लीट करिना. सो हेजी कितें कामां घेता पळय हातीन ती पयलीं म्हणजे पावसान अर्दवट सगळें डिसिल्टींग करून आतां दिसता सगळें काडून दवरलां हेजे मटिरियल सगळें. ते पासून तशेंच इनकम्प्लीटूच कामां सगळीं म्हापशान जाता अशें दिसता. लोकांनी विचार करपाक जाय की असोच इनकॉम्पिटंट आमदार कंटिन्यू जावपाक जाय काय चेंज करपाक जाय. फाटल्यान पळय तुमी तो ड्रेनेज ओपन केला पण ते रिपेरिंग करता आनी आतां कितें थंय तरी कोलॅप्स जाला म्हणून खंयची तरी एका सायडीन. पण हांव म्हणटा कितें ही आतां ड्रेनेज केला पळय हे पावसान हो एक्चुली बाबा फेब्रुवारीन बी जावंक जाय हेजें काम सुरू. हांवें आतां खूब कडेन पळयलां आमच्या वॉर्डाक सुद्दां काम सुरू जालां. हे पावसान काम येताले काम हे पावसान काम करप म्हणजे खूब लावपाची कामां येईल. हे परत हेका आनीक थोड्या तेंपान परत हेजें टेंडर काडटले आनी खावपाची कामां करतले. तेन्ना हो आतां गटारां बी आदली गटारां बी आसली पळय त्या टायमार पोर्तुगीज टायमान केल्ली ती गटारां एक आमी पळयलां. आमकां खबर आसा आमकां जाणटे बी तेंच्यांनी फुडलो विजन पळयलो म्हणजे आमच्या वेळार तो भुरग्यांचो विजन पळयलो आनी तेंच्यांनी ती कामां केल्ली. आनी हे लोक कितें करता थोडी व्हडली आसली पळय व्हाळ बी ते बेतो घालून येदी करता ल्हान करता आनी त्याचो फ्लो गांव वचना तसो तांच्यांनी केल्लो कसो. तेन्ना घराक व्हडली नासली, लोक पब्लीक लोकूय नासले. आतां कितें हेंच्यांनी खरोच येते करूंक पण हे परते करता तेंच्यांनी व्हडले केल्ले आहा पळय ते बारीक करून दवरला. आनी ही परिस्थिती पळय बेसो घालतना पावसान रोड पावसान करप आनी परत
आणि 4 महिन्यांनी आता चोर दिली तू परत पॅचअप करा म्हणजे काम करताना दिसतले काम करता आमचे आमदार म्युन्सिपाल्टी काम करता पण काम करता कसली काम करता यांची पोटां भरपाची काम करता हे हितून लोकांक बेनिफीट ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे युवा अध्यक्ष मेशू डिकोस्ता आणि हेर दुबावित आरोप्यांक सांगे पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या मारपेट प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाविशीं चुकीची माहिती पातळावची न्हय अशें आवाहन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामतान प्रसार माध्यमाक केला. ताब्यात घेतिल्ले मेशू डिकोस्ता, दत्तराज राऊत देसाय आणि हेर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिला. पूण रस्त्यार पडिल्ल्या फोणकुला आड पक्षाची मोहीम कशीच थांबची ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. आमचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे युवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष बाब मॅश्यू हाणें सांग्यार जे पॉटहोल्सा विरुद्ध एक कॅम्पेन लढयली. कॅम्पेन लढोवपाचें कारण म्हणजे एका बायलेची मिसकॅरेज जाली पॉटहोलान पडून एक मिसकॅरेज जावप म्हणल्यार एक भुरग्याचे मृत्यू जावप, जन्मान येवच्या पयलींच भुरग्याचे अंत जावप ही सामकी एक दुःखदायक घटना घडली. हाजेर निषेध म्हणून आमचे युवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष बाब मॅश्यू डिकोस्टा हाणें आवाज उठयलो म्हणून ताचेर केस जाली म्हणून जेन्ना तो जाप विचारपाक गेलो पुलिसां कडेन मातशी ताची भासाभाशी जाली ताचेर आनी एक केस रजिस्टर केली पुलिसांनी. सो हातून एक स्पश्ट जाता की गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे पदाधिकारी जेन्ना पॉटहोल्सा खातीर उलयतात, लोकां खातीर उलयतात, सरकार तांचेर केसी घालता. आमच्या अध्यक्षानूय आज एक स्टेटमेंट केला की आमचे जे पदाधिकारी आसा युवा फॉरवर्डाचे हांच्यांनी ओव्हर एडव्हेंचरस जावचे न्ही. एंटिसिपेटरी बेल मूव केल्ली आमच्या युवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष तशेंच आमचे जॉयंट सेक्रेटरी बाब दत्तराज राऊत देसायान. हाजेर ऑर्डर क्लियर आसा. ऑर्डर कितें म्हणटा पॅरा 30 in the event it is informed during the hearing of this bail application that notice under section 35(3) of BNSS 2023 is already issued. Therefore it is quite clear that police officer who had issued such notice has satisfied himself that arrest of the person is not required. म्हणजे कितें की पोलीस ऑफिसरांक स्वता सॅटिस्फाय केला की तांची अरेस्टाची गरज ना. आता पॉइंट 31 ऑफ द ऑर्डर, द नेक्स्ट टर्न ऑफ द एप्लिकंट अँड द अदर टू कम्प्लाय विथ द नोटीस. If the applicant complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested. हे क्लियर बोल्ड अक्षरांनी ऑर्डरनी मेन्शन केल्ल्या पॅरा 30 and 31. ऑर्डर येतकच खुबशे मिडिया हातून मिस रिपोर्टिंग जाला. मिस रिपोर्टिंग कितें म्हणटात की मॅश्यूचे बेल रिजेक्ट जाल्या, मॅश्यू आणि आमचे बाकीचे जे पदाधिकारी आसा ते एब्सकॉन्डिंग आसा, पुलीस तांकां सोदपाक गेल्या, हे मिस रिपोर्ट करतात. मिडिया म्हणटा ती आमची 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तांच्यांनी ऑर्डर सारखी वाचची आणि सारखे रिपोर्टिंग करचे, मिस रिपोर्ट किंवा मिस कोट करचे न्ही. गोवा फॉरवर्डाचे पदाधिकारी मॅश्यू तशेंच आमचे दत्तराज राऊत देसाय जे आमचे जॉयंट सेक्रेटरी आसा, दे विल फुल्ली कॉपरेट विथ द पुलीस, दे विल कॉम्प्लाय विथ द ऑर्डर. तशीच आमकां अपेक्षा आसा की पुलीस डिपार्टमेंटांनी ओव्हरबोर्ड वचचे न्ही, हाजे कायद्याच्या चौकटीन रावन इन्व्हेस्टिगेशन करचे आणि आमची टीम पुराय तांकां सपोर्ट करतली. येस, इतले करता आसतना आमचो जो मोहीम आसतले पॉटहोल्सा विरोधात हे चालू उरतले, कारण पेडणे टू काणकोण पर्यंत आज पॉटहोल्स भरमसाट वाडत आसा आणि हातून लोकांचे जीव वचपाक लागले. हाज्या पयलीं कोणाचे फाटीचो कोणो मोडलो, कोणाक फ्रॅक्चर जाले आणि सांग्यार घडली ती घटना जी आसा ही सामकी दुखदायक घटना, जंय एका बायलेची मिसकॅरेज जाले. जेन्ना अशें घडटा तेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष उगी बसूंक शकना. लोकां खातीर झगडटले, आमचे युवा फॉरवर्डाचे पदाधिकारी झगडटले आणि आमी हे झगडी जी आसा ही बरे पद्दतीन सरकाराक धारेर धरपा खातीर आमी मुखार व्हरतले. आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरच्या नेतृत्वा सकयल मुखार वतले आणि ताणें सांगला तशें आमच्या अध्यक्षान आज. गोंयांत FCRA कायद्याक विरोध कित्याक जाता तें समजूंक आपेस आयला. ह्या प्रकरणात विरोध करपाक जाय अशें कांयच ना, मुख्यमंत्री सावंताचें म्हणणें आसा. जाल्यार गोंयांतल्या FCRA प्रश्ना भोंवतणी राजकीय वातावरण तापलां. कलंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडिसान सरकार आमच्या दोळ्यांत पानां पुसयता अशी खर टिका केल्या. कित्याक अपोज जावपाक जाय तो म्हाका कळना. हांगासर तांच्यांनी हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता क्लियर कट आसा FCRA बिलांनी बी म्हणजे विरोध करी सारकें अशें कांयच ना. आयज हांवें एक मेल केल्या, ईमेल धाडल्या टू LOP युरी आलेमांव, MLA विजय सरदेसाय एंड MLA विरेज बोरकार. हे तिगूय दे आर लीडर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह पार्टीज टू टेक a resolution in the assembly, coming assembly session to object to this draconian FCRA bill. हे तिगूय जाण ऑपोजिशन MLAs एकठांय येवन एक रेजोल्यूशन घातलें म्हणून आमचे असेंब्लीन या. टू अर्ज द सेंटर टू विथड्रॉ दीस बिल. ह्या बिला वयर खूब चर्चा जाता
आणि गव्हर्नमेंट बीजेपी गव्हर्नमेंट एट द सेंटर आणि आमचो आमकां सांगूंक सोदता की ह्या बिलाचेर कांयच ना म्हणून दीस FCRA बिल ऑलरेडी आहा म्हणून हेजेर फकत ते फॉर क्लॅरिटी आणि हे केला म्हणून हायकोर्ट सेज इट डज नॉट रिक्वायर द सोसायटी टू होल्ड अ सर्टिफिकेट टू रिसीव फॉरेन फंड्स और टू ऑलवेज युटिलाइज फॉरेन फंड फॉर इट्स एक्टिविटीज आता सपोज वो जज तर सारको न्यूट्रल नासलो आणि आता पळय ऑर्डर दिला तसो जज नासलो कितें जावपाचें गव्हर्नमेंट हो आमचे चर्च बॉडीचेर अटॅक करता इवन विदाउट दीस बिल इन द प्रिवियस फॉर्म तुम्ही ट्रान्सपरन्सी म्हणटा तुमची ट्रान्सपरन्सी खंयसरूच ना तुमकां RSS फंड कितें येता हे वयता ते कोणाक खबर ना फाल्यां कितें आहा एक कॅथलिकाकूच लागना हिंदू ऑर्गनायझेशन आहा तुमच्या रिसिवींग फॉरेन फंड हरे राम हरे कृष्ण मिशन आहा म्हणजे फाल्यां तेंचेरूय येतले तुम्ही आज हेमान सांगला की हे काय इफेक्ट जावचे ना इफेक्ट जायना जाल्यार कित्याक लागून बिल इफेक्ट जावन हेचेर दाखयलें न्हू हेचेर आतां हायकोर्टाक वयचें पडलें हे जावचे हायकोर्टाक वयचें पडलें आमच्या लोकांक टू ऑफ द चर्च बॉडीज दे हॅड टू गो टू द हायकोर्ट एंड दे गॉट टू रिप्री फ्रॉम द हायकोर्ट CM पळय सांगता CM आमच्या दोळ्यांक पानां लायता इवन प्रायम मिनिस्टरूय तेंच करता वयर सेंटराक सो दीस बिल इज ब्रॉट ओन्ली टू कंट्रोल दीस मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन एंड मायनॉरिटी चर्च बॉडीज सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय